Luke chapter 3 verse 3. स्नान दातर सुवांव योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जय, स्नान घेजय आनी पातकांचे बोगसणे जोडिजय म्हणून परगट करूंक लागलो. मार्क चॅप्टर 1 verse 15. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सदमाना. Psalm chapter 46 verse 1 to 8. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याच्या गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगर तरतरीत जाल्यारी आमी भियेवचे ना. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव तांच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां धंडळटात, तासो ताळो गजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. येया सरेस्पोराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता.